सरकारान वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाच्या कामगारांचो फाटलो पगार दिवन हिशोब पुराय करचो अशी मागणी वेस्टर्न शिपयार्डाच्या कामगारांनी केल्या। सरकारान हाचेर 15 दिसां भितर योग्य तो तोडगो काडचो, नातर भाजपा सरकाराचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी वेस्टर्न शिपयार्डाच्या कामगारांनी दिल्या। RDX गो खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। हिंगासरले सगळे भुरगे लोकल आसा आनी तेणे आपली जबाबदारी घेतलेली। आपण रवींद्र भवनान तेणे सांगले आपूण वेस्टर्न इंडियाचेर भितर लक्ष घालतलो। आयज 3 म्हयने जाले लक्ष घालूंक ना, तेका लागून आमकां परतून रस्त्यार देंवचें पडलें। आनी आमी एक शिटकावणी दिता, सरकाराक शिटकावणी दिता आनी मुरमुगांवच्या MLAक शिटकावणी दिता, जर हो इश्यू जो आमचो बरो सेटलमेंट जायना, जो आमचो 5 म्हयन्याचो पगार मेळना जाल्यार ह्या BJP एगेन्स्ट आमी वयतले। आमी जिंगा मिटींग आसले थिंगा आमी वचून बहिष्कार घालतले। जर आमची आतां शेनवाराक मिटींग आहा, जर आमी ते जावन आनी 15 दीस तेका दिता, जर जायना आमी फूल जे वेस्टर्न इंडियाचे वर्कर आसा जावं हांव आसा जाल्यार BJPच्या एगेन्स्ट वचून जिंगा मिटींग जाता थिंगा वचून आमी बहिष्कार घालतले आनी तेजे एगेन्स्ट आमी वावरतले। सांगपाचें म्हणल्यार आमचे वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड हे जाल्यार फाटले 1.5-2 वर्सां जाले अशें सफर जाल्या। तांकां सॅलरी ना जावं कितें आमचें भवितव्य म्हणटा आमकां कांयच दिसना। सरकारान इन्शुरन्स दिल्ले आमचे क्लियर करतलो, लास्ट ऑक्टोबर 10 पासून तुमचे कितें सॅलरी कितें ड्यूज कितें आसा तें क्लियर करून अथवा कितें आनी कसो सेटलमेंट जाल्यार सेटलमेंट करून आमकां क्लियर करतले म्हणून, पूण ताचेर अजून कांयच भाश्य ना। सरकार आतां फुडें आमकां कितें करूं सोदता तें आमकांच खबर ना, काय सारकेंच रस्त्यार उडोवपाक सोदता जाल्यार तेवूय आमकां कळना। इतले वर्कर आसा 4 म्हयने सॅलरी घेतली, कशें रिणां फारीक करून दीस काडले, 3 म्हयने आमी ओग्गी रावले आनी आतां आमकां हो निर्णय घेवचो पडलो। परतून सरकाराक जागोवचे खातीर आमकां ही रॅली काडची पडटा। जर तर सरकार असोच आपलो निर्णय तसोच दवरून आमकां रस्त्यार हाडूंक सोदता जाल्यार आमकां सरकाराचे आड आमकां कितें उलोवचें पडटलें। त्या खातीर सरकारान हितून लक्ष घालून आमचो जाता तो बेगीन आमचो निर्णय कितें तो घेवचो, आमचें कितें काम चालू करचें होच आमची मागणी आसा चड करून सगळ्या वर्कराची। ते बेगोबेगीन काम चालू करचें आनी आमकां आमच्या पोटा पाण्याची रोजी रोटी दिवची हें आमी मागतात। आनी हेकाच लागून लास्ट 10 तारीख तेणें आमकां इन्शुरन्स दिल्ल्या क्लियर करता म्हणून, पूण आजून पासून ते क्लियर करूं ना। हेजेर बेगीन लक्ष घालून करून घेवचें इतलीच आमची मागणी आसा।